सरकारान आपले खण धोरण निश्चित करचे पयलीं खणींचेर निंबून आशिल्ल्यां खातीर तयार केल्ले पुनर्वसन आराखड्याचो विचार करचो अशें गोंय ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान मागलां. आपल्या आराखड्यांत ट्रेड युनियनान कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. खण वेवसाय चालू जावचो म्हूण आंदोलन करप्यांचेर युनियनाचे अध्यक्ष अजित सिंग राणेन टिका केल्या. हो मायनिंग प्लान सगळ्यात पयलीं म्हणजे गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि सगळे स्टेक होल्डर्स आसा पळय त्यांच्यासाठी केल्लो आसा आणि गव्हर्नमेंटान तो एडॉप्ट करचो, तेचेर सिरियसली म्हणजे गांभीर्यान विचार करचो, तो इकॉनॉमिस्टांक आणि स्टेक होल्डरांक घेवन ताचो फर्दर डेव्हलप करपाचो आणि तो इम्प्लिमेंट करपाचो. केवळ मायनिंग किंवा खाण धोरणांतल्यान किंवा मायनिंग पॉलिसी केली म्हणून हो प्रश्न सोडचो ना हे म्हाका सांगनशें दिसता. ताका लागून वी आर सजेस्टिंग व्हॉट वी हॅव अदरवायज दिस असेंब्ली हियर टू सजेस्ट अ कॉन्क्रीट स्ट्रॅटेजी फॉर resolution of the grievances of the workers in a mining field. आणि जे आमचे ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशन आसा न्ही त्या दोन गजालींचो आम्ही तीव्र दखल घेतात. राजकारणी, मायन ओनर्स आणि कामगारांचे नेते म्हणपी लोक कोणाक टार्गेट करतात? चोर जे आसा पळय, खरे चोर जे आसा न्ही आणि गुन्हेगार आसा तांकां टार्गेट करून चोराक सोडून संन्यासाक गुन्हेगारी ठरयतात. एनवायरमेंटलिस्ट जे आसा पळय ते एनवायरमेंटलिस्टांचेर मोठो फोग काढला होता आणि त्याच्यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे जे ज्युडिशरी जे आसा न्यायपालिका आसा पळय त्या न्यायपालिकेचो अवमान केला होता. गॅस सिलिंडराचो प्रेस 5 वर्सां वाडोवंक दिवचो ना म्हूण वेंचणुके वेळार दिल्लें उतर मुख्यमंत्र्यान पाळचें असो उलो काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकारान मारला. लायटीच्या बिलांचे आउटसोर्सिंग करतना व्हडलो घुसपागोंदळ जाला असो आरोपूय तामणकारान केला. गॅस सिलिंडर 105 रुपयांनी म्हारग जाल्यात. फुडलीं 5 वर्सां सिलिंडराची दर वाडोवंक दिवचो ना अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्लें. ते उतर खंय गेले असो प्रस्न काँग्रेस म्हणयारो सुदीप तामणकारान केला. खंय गेले सरकाराचें आश्वासन असो काँग्रेस पार्टी हांगासर प्रश्न करता सरकाराक आणि इमिजिएटली हेचेर विचार करचो आणि सरकारान जे पळय मॅनिफेस्टोन मनोहर पर्रीकारान जे मॅनिफेस्टोन आश्वासन दिल्लें की 5 वर्सां सिलिंडराच्यो किंमती वाडोवचो ना ह्या आश्वासनाक आपल्या खंय तरी तेणी जागचें. लायटीच्या बिलाचे आउटसोर्सिंग करतना बरोच घुसपागोंदळ जाला. ते खातीर लायट आनीक म्हारग जाव येता असो दुबाव तामणकारान उक्तायलो. बिला ह्यान फुडें दिवपाचो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो BCITS प्रायवेट कंपनी बेंगलोरची आसा तांकां दिल्लो आसा. 10 रुपया 62 पैसे पर बिलाचेर तांकां कमिशन दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतलेलो आसा. सबंद गोंयभर राज्यांत 2,18,600 डोमेस्टीक कंज्युमर्स आसा. 10 रुपया 62 पैशा प्रमाणे जर धरले जाल्यार 2,78,58,384 रुपया इतलो अमाउंट हो गोंय सरकाराक प्रत्येक वर्साक ह्या कंपनीक दिवचो पडटा. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. बोगमाळो दर्यावेळेर अजून मेरेन पर्यटकां खातीर मुळाव्यो गजाली नात. थंयचो सरपंच हाका लागून तिडकला. ह्या वाठारांत देशी विदेशी ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणात येतात. मात गरजेक जाय त्यो मुळाव्यो गजाली नाशिल्ल्यान ट्युरिस्टांक त्रास जातात. पंचायत आतां त्या कामाक लागल्या. बोगमाळो दर्यावेळ संवसारभर फामाद आसा. देशी पर्यटकां वांगडाच विदेशी पर्यटकूय हांगा व्हडा प्रमाणात येतात. मात थंय कसल्योच मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध ना अशें सरपंच लक्ष्मण कवळेकार म्हणटा. मेन म्हणल्यार आमचो प्रॉब्लेम हो हांगा आसा. आमकां चेंजिंग रूम आनी टॉयलेट एकदम गरजेचो आसा. कारण हांगा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा, हांगा रेल्वे स्टेशन आसा, मेजर पोर्ट हार्बर आसा आनी न्यू इयराक हांगा बोगमाळो पार्किंगाचो मेन प्रॉब्लेम आसा. पर्यटकांक लागपी सुविधा तयार करपा खातीर जमीन ताब्यात घेवपाचें काम चालू आसा. ऑलरेडी नोटिफिकेशन येयलें आसा. आतां फायनल स्टेजीचेर पावले आसा. तशें तुमी पळयलें आसा तुमच्या रायट सायडीक हे बिचार वचपाचे बी आमची ल्हान आशिल्ली. आतां कितें इलिगल इन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा ते आतां व्हडले केले आसा. आतां पयस रावन सुद्दां आमचे पळोवपाक गेल्यार आख्खी बीच दिसता आनी पळय सेंट जॉर्ज आयलंड सुद्दां दिसता. ही आमच्या पंचायती तरेन काम चालू आसा. बोगमाळोच्यान दिशांत परब. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.